नमस्कार. कार्यावळीचें नांव आसा सडेतोड नायक आनी आमचे मदीं आसा एक युथफूल लिडर. पेडणेचे कितलींशीं वर्सां जाणी नेतृत्व केलें ते लक्ष्मीकांत पार्सेकार. लक्ष्मीकांत बाब, तुमकां हांव आमच्या ह्या कार्यावळीक येवकार दिता. हांवें तुमकां म्हणलें की यू आर आज खरोच युथफूल दिसता. 67 वर्सां तुमी कंप्लीट केल्या अशें दिसना. सो हें रहस्य कितें तुमच्या पेडणेच्या वातावरणान? हे उमेद उत्साह आसा? एक गेली 6 वर्सां पणजेच्यान भायर सरल्या उपरांत हांव पूर्ण वेळ पेडण्यांत आसा. आनी पेडण्यांत आसा म्हणजे पेडणे खंय आसता? हांव म्हज्या एड्युकेशनल कॉम्प्लॅक्सांत आसता. ना एड्युकेशनल कॉम्प्लॅक्सांत आनी उरलेलो वेळ भाटा बेसांनी. लोकांचे कितें कार्यक्रम असले, लग्न, बड्डे बीन अशें कोणें आमंत्रण दिलें जाल्यार वचप. पूण हांव पूर्ण ते हवेंत आसा आनी म्हाका ती बरी मानावल्या. हय, पळय दिसती पडटा. इनफॅक्ट खरें म्हळ्यार आमी आज उलोवपाचे आसात मोपा इंटरनॅशनल विमानतळाचेर. पूण म्हाका सुरवात करची दिसली, कारण तुमी ज्या पद्दतीन भितर सरले न्ही, इतले युथफूल, उत्साही आनी एक उमेदी व्यक्तिमत्व. म्हाका कार्यावळीची सुरवातच हे तुमच्या प्रकृती वयल्यान करची अशी दिसली. खरेंच कोणाकय दिसतलें की तुमचो हेवा दिसता, अरे इतलो यूथ लक्ष्मीकांत बाब. तुम्ही अपेक्षा केल्ली मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवल्या उपरांत 6 वर्सां जाली, त्यामुळे जाणटो जालो आसतलो. खरें खरें. शकता. हय ना, पूण दीस इज व्हेरी नायस. कोणाकय अशें. सो तुमच्या पेडण्यान भितर मोपा एअरपोर्ट जालो, सुरू जाता आनी आतां केन्नाय विमानां देंवपाक लागतली. हाजो आनंद खोस तुमकां हिसपा भायर. म्हणजे ड्युरींग माय चायल्डहूड, भुरगेपणान हय पेडणे कडेन उर्वरीत बार्देसकारांची, पणजेकारांची पळोवपाची दृश्टी जी आसली पळय, ही सामकी चलताली. म्हणजे म्हाका 8वेंत म्हापशां हाडलो शिकपाक, बिराड केलें. 1 वर्स सादारण लोकांच्या टोमणे घेवपाकूच, म्हणजे पेडणेचे भाशेनसून हेळ काडून उलोवप. बरोबर. आनी मागीर वर्सभरान हांव ती भाशा केली, समजून घेतली, अंगीकृत केली. पूण तें चालूच उरलें. म्हणून मागीर आतां हांव पेडणेकार न्हय, म्हणजे म्हाका आतां लज दिसता सांगपाक, अशें म्हाका दिसलें जेन्ना म्हणून. हे पेडणेकार आसा हे लिपोवन दवरपा खातीर म्हाका शाळा बदलुची पडली. फ्रॉम जनता हायस्कूल आय वेंट टू म्हापसा हायस्कूल. कारण बरोबरचे भुरगे पेडणेकारांक ज्या पद्दतीन छळटाले, आज खरें खरें बरोबर ती स्थिती ना. आयच्या जनरेशनाक सांगलें जाल्यारय तें खरें दिसचें ना. तेन्ना एक म्हणजे आमी डिलिंक्ड आसले, तुटलेले न्ही, आनी त्यामुळे हांगा हेवटेन येवपूच जायनासलें. आतांचे भुरगे काय ना. आतांचे भुरगे आतां पेडणेची भाशा, पेडणेच्या भुरग्याक बार्देसचो का पेडणेचो हें सुद्दां सांगपाक, तशें आयडेंटिफाय करपाक. तुजें तर एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनान काणकोण मेरेनची भुरगे आतां पेडणे येवन शिकतात. हय हय. सो दीस इज समथींग. इतले बदल जाले. पूण हें खरें न्ही की पेडण्या कांय वर्सां पयलीं लोकांक एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसतालो. आनी आमी पेडणेकार, हांव पेडणेचो म्हणून सांगपाक लजताले. हांवें अशे कितलेशे जाण पळयल्यात जेचे सादारण तोंडा कडेन हात वता अशी स्थिती जाली, किंवा बरी नोकरी खंय तरी आसा, ताणें म्हापसा, पणजी, पर्वरी प्लॉट घेतलो आनी घर बांदलां. आनी घरचें जें कितें आसा सांबाळपाचें, तें जो भाव कोणूय मातसो कमी शिकलेलो आसा, तुवें घर सांबाळप, ही तुकाच सगळी प्रॉपर्टी म्हणप. आतां मात तें उरलेलें ना. खरें. आतां तें उरलेलें ना. जे म्हापशां गेल्ले सगळें सोडून ताणें पिछे मूड केले आनी धांवूंक लागल्यात. कारण म्हापशां जर एक फ्लॅट 50,000 आसा जाल्यार तो चोपड्या वयतकीर 60,000 जाता, मोरजे वयतकीर 70,000 जाता, आशव्या वयतकीर 75,000 जाता. त्यामुळे म्हापशा परस थंयसरले जमनीक म्हाका आतां एअरपोर्ट जातकीर हो पळय जमनीचो प्रायस वाडटा, कारण ट्युरिस्ट वाडटात. सो ट्युरिजमाक मोठें चालना, मोठी बुरबा मेळूं शकता. बऱ्या मोठ्या प्रमाणार मेळटली, बऱ्या मोठ्या प्रमाणार मेळटली. आनी जे पेडणे तालुको हो अलीकडच्या काळान बऱ्यापैकी डेव्हलप जाला, तो तालुको आनी हें घेतलो, उबारी घेतलो निश्चित. आनी एक सदांच एक दुबाव म्हणटाले की तुमी खंय व्हयलो तो एअरपोर्ट, बॉर्डरीचेर दिलो, सगळे कोंकणाक ताजो फायदो मेळटलो म्हणून. अशें म्हणणारे आसलेच. बरोबर. पूण कोणें सरकारान तो थंय व्हरूंक ना. खूब जाण दावो करता हांवें तो मोपाक दिल्लो. हांवें एक्चुअली 4 जागो अंडर कन्सिडरेशन आसले. एक सांग्यार पठार, एक केपें,
एक दिवचले खंय तरी आनी एक पेडणेंतले मोपा मोपा. हय ते प्रत्यक्ष विमानाक फिजिबिलिटी जी आसता ती करणारी कंपनी असली म्हाका दिसता आयकाओ ती इंटरनॅशनल सिव्हिल एविएशन ऑर्गनायझेशन. बरोबर ताणें तें बाबा दीस इज द फिटेस्ट बरोबर आनी त्यामुळे थंय आमचेर उपकार केलो अशें न्ही. बरोबर आनी पण तूं ताचो बेनिफीट कोणाक समजा गोव्या बरोबर महाराष्ट्राकूय मेळटलो जाल्यार कित्याक पोटान आमच्या दुखूंक जाय. कित्याक गोंयांक ऑलरेडी गोंयचे लोकसंख्ये परत 4 पटीन टुरिस्ट येवपाक लागले. लागले इतले मोठ्या प्रमाणाचेर थोडे जर कोकणाक दिले आमकां कितें जावपाचें आं काय लक्ष्मण बाब आनी एक गजाल सामकी म्हाकाय दिसता खूब जाण उलयतात की हो एअरपोर्ट जो पळय जालो वेगवेगळ्या घटकाक लागून जालो पूण तुमचोय भितर तातूंत भितर एक म्हत्वाचो वांटो आसा. निश्चित आसा हय. आनी ते फायल सांगतली रेकॉर्ड सांगतलो किंवा त्या वेळेचे ऑफिसर्स सांगतले. बरोबर म्हजे अलीकडे नांव येना भितर ही गजाल वेगळी ही गजाल वेगळी. पूण म्हाका आठवता मनोहरभाईन मांडवी पुलाचें म्हणजे अटल सेतूचें उद्घाटन करता आसतना हां म्हाका आफयल्लो आनी ताणें पब्लिकली उल्लेख केल्लो की लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हितूंतले सादारण मुख्यमंत्री आसतना 60 ते 65% रक्कम लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडल्यान गेल्या ओ खर्चाक ही ताणें उल्लेख केल्लो. बरोबर ह्या फावटी बरोबर म्हजें खंय नांव येना हेची खंत जरी आसली हय पूण खंती परस उमेद इतली जाल्या म्हणजे पेडणेक द बेस्ट प्रोजेक्ट जालो. तातूंत म्हाका म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन केदें आसा ही म्हाका खबर आसा तेची खोस भोगता. काही घेतलेले निर्णय हे कशे फायद्याक पडले बरोबर म्हणजे तुमकां हांव शेअर करूं शकता काही गजाली. हय हय तर म्हणजे मनोहरभाईन म्हजे कडेन मनोहरभाई इज माय गायड वॉज माय गायड फ्रेंड फिलॉसॉफर एडवायझर सगळे. सारकें पण म्हजे कडेन जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो ताबो बरोबर अर्थात ताका लागूनच म्हाका मेळ्ळो हेंवूय जाणा ही हॅड रिकमेंडेड मी. हय त्या वेळार ताणें पब्लीक हियरिंगाचेर येवन रावल्ले आनी पब्लीक हियरिंग एक तर कांपालार घेवया बरोबर नाजाल्यार आझाद मैदानाचेर घेवया बरोबर हे तांचें म्हणणें आसलें. बरोबर तेन्ना खूब जाण टपलले विरोध करपाक आनी कितें करपाक अपशकून करपाक. हांवें म्हटलें की मातसो हांव म्हज्या पद्दतीन हेचेर काम करतलो कर म्हणलो. बरोबर आनी हांवें म्हटलें हेचें पब्लीक हियरिंग जें आसा तें मोपाच्या पठारारूच जावंक जाय. आनी मोपा जंय प्रकल्प येता थंयच ते खर्च जाता. कारण ताका विरोध करणाऱ्याचो प्रमुख विशय कितें आसतालो एनवायरमेंट एक्झॅक्टली कुळागरां झरे बरोबर वन्य प्राणी म्हटलें कितले थंय आसा ते पळोवचे आनी म्हणून थंय करप. पूण हांवें घालें मोपा करुया म्हणून जाल्यार डायरेक्टर शानभोगे दुसरे दिसा आयलो म्हजे कडेन सर इट इज नॉट पॉसिबल कित्याक रे जाल्यार म्हणलो थंय वचना वचूंक मेळना. वचूंक मेळना जाल्यार मागीर विमानतळार आमी कशे वतले रे मागीर विमानांक वापरपाक एक्झॅक्टली जाल्यार म्हणून तेन्ना रस्ते जातले म्हण आमी आतां करुया. म्हाका तें थोडे डिटेल म्हजे कडेन आसा. तुमी मुख्यमंत्री म्हणून नोव्हेंबर 2015 ताबो घेतलो हय 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 आनीक जानेवारी 2015 तुमी तो रस्तो फटाक्कून करून केलो. 21 दिसांत रस्तो जाला 21 दिसांत एक्झॅक्टली आनी पेंडॉल घालपाक एक 4 दीस गेले. एक्झॅक्टली रस्तो जाल्या नंतर पेंडॉल आनी एक म्हयन्या भितर तुमी पब्लीक हियरिंग 1 फेब्रुवारीक पब्लीक हियरिंग. नीला मोहनन एक अपरायट ऑफिसर Exactly. शी हँडल्ड द सिच्युएशन. बरोबर हांवें तिका म्हटलें की मॅडम एक कर हे पब्लीक हियरिंग कंप्लीट जाल्या शिवाय तुवें मोपाच्यान हांगा येवप ना. 3 दीस लागो 4 दीस लागो बरोबर यू कंप्लीट द जॉब अँड कम. सरप्रायझिंगली ऑन 1 फेब्रुवारी जे पब्लीक हियरिंग सकाळी 10 सुरू जाल्ले आनी वीच वॉज अटेंडेड बाय लार्ज क्रावड सादारण 4-4.5 लोक तरी आसले. बरोबर म्हाका एक खबर आसा फोटे पळयल्यात आमी आनी एकूण तें वातावरण लक्षात येता. ती सांजची संक आयली चीफ मिनिस्टर्स बंगलो महालक्ष्मीचेर आनी सर युअर जॉब इज डन म्हणून म्हाका इतली खोस जाली. एका दिसान जालें म्हणजे खंय घेवप हाचेर जें तटलें ब्युटिफूल तें एका दिसांत जावन गेलें. बरोबर तें जाल्या मुळे एनवायरमेंटल क्लियरन्स ते जाल्या मुळे इंटरनॅशनल टेंडर फ्लोटींग हे सगळ्यो गोश्टी स्पीडअप जाल्यो. हे सगळें तुमच्या काळान जालें
रेकॉर्ड सांगतलो हांव म्हणिना. ना ना बरोबर आहे, खरें खरें. RFQ, RFP म्हणजे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ टेंडर हे बिडर्स, मागीर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ बिडर्स ऑन कॉमर्शियल ग्राउंड, हे सगळें त्या काळान जालां. आनी एक सगळ्यात म्हत्वाची गजाल एक जाल्या जी, त्या एकूणच प्रोजेक्टाचो एस्टिमेट 3,500 कोटी आसलो, हेवी आसलो. आनी आमी तें कशें करप म्हटलेलें, सरकारान फक्त जमीन प्रोवायड करप एक्झॅक्टली. आणि DBBOT म्हणजे डिझायन, बिल्ड, ऑपरेट, डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर, ह्या पद्दतीचेर. त्यामुळे जो कोण बिडर आसतलो ताका सगळें हें करूंक जाय आसलें. 3,500 कोटी हे जास्त रक्कम दिसा. नितीनजी गडकरी हे नॅशनल हायवे त्यांची कामां हांगा चालू आसली, सगळें काणकोण पासून हाच्या पर्यंत पोळ्या पर्यंत तांचें काम चालू आसलें. आमी एक रिक्वेस्ट केली, साहेब म्हटलं आमच्या करता मोपामध्ये पण आपलं कॉन्ट्रिब्युशन असावं. कसं काय तर म्हटलं जो लिंक रोड आहे इट इज जस्ट 7.5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर. तुम्ही नॅशनल हायवे बरोबर जर हो घेतलो जाल्यार तुमचें कितें दर्यांतले एक पेलो भर पाणी, तो दर्या कमी जावचो जा लेवल. त्यामुळे ते तुवें करचें. तो म्हणालो ठीक, द्या प्रपोजल. आणि ही म्हणजे थंयच आमी प्रपोजल दिवच्या पयलीं ही एग्रीड टू. म्हाका हो रेवेन्यू पार्ट, दीस इज समथींग व्हेरी इंटरेस्टिंग की तुमच्या वेळार हे 36.99 म्हणजे जो 37% ऑफ द रेवेन्यू विच वील बी जनरेटेड बाय दीस एअरपोर्ट विल कम टू गोवा गव्हर्मेंट डायरेक्टली. Yes, दीस इज समथींग बीग, कारण तुम्ही फक्त इन्व्हेस्टमेंट जमीन केल्या आणि तुमकां इतलो पयसो येता. हां, ताचो एक खर्च जो सक्सेसफूल बिडर जातलो ताचो आमी 900 कोटी खर्च कमी केलो. नितीनजी गडकरीन हे शोल्डर केले. नितीनजी गडकरीन आमकां लिंक रोड 8 किलोमिटराचो हांगा दिलो आणि जस्ट त्याच पॉयंटा वयल्यान भायल्यान सुक्या कोयणांसून इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी आमची प्रपोज आसली तिका 2 किलोमिटराचो रस्तो दिलो. म्हणजे सँक्शन डन म्हणून. तो अजून जावंक ना, ही गजाल वेगळी. जावंक ना म्हणजे कोण ॲडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी हे जामो काडटा. पण हो दिल्यामुळे बिडरांत जी रस्सीखेच जाली, म्हणजे 3,500ची दर किंमत किंवा खर्च हो 2600 कोटीचेर पावलो. म्हणजे 9 कोटीन देंवलो, 900 कोटींनी देंवलो. आणि त्यामुळे देर वॉज टफ कॉम्पिटिशन. आणि जो तो रायज करपाक आपूण मेळयतलो. आणि तातूंत म्हणजे DBBOT पद्दतीन खंयच ह्या देशान इतलें वाडलेलें ना. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 18% पर्यंत गेल्ले आसा आतां पर्यंत. आणि दीस इज 37%. सो म्हाका एक सांगात, तुमकां जवळ 900 कोटी खर्च कमी करपाक नितीन गडकरीन मदत केली, पूण हो कन्सेप्ट कोणें हाडलो? तेचो बाबड्याचो उल्लेख म्हजो सोड. जे 36.99% जे आसा न्ही तातूंत नितीन म्हणूनच जालें तें. समजलें? ताचो उल्लेख खंय जालो ना, हेचेय म्हाका खंत आसा. हांव थंय ना म्हणटकीर म्हज्याय हातान कांय ना. पण ही वॉज अ क्रुसियल पर्सनॅलिटी. आणि ताचें एक वैशिश्ट्य आसलें, वेगळेपण आसलें, म्हणजे अजुनूय आसा. हांव पळयतां की ताणें एकदां ताका विशय पटलो की येस डन. सामकें खरें. समजलें? आतां ताणें तें देंवयल्यामुळे बिडिंग हे कॉम्पिटेटिव्ह बिडर्स तयार जाले. बरोबर. आणि ते इतल्याचेर गेला. संपूर्ण एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टरान जो कन्सेशनर आसा, सक्सेसफूल बिडर जो आसलो, तो सक्सेसफूल बिडर जातकीर ताका लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिलें, LOA. आणि ताणें 45 दिसांत ही हॅड टू सायन कन्सेशन एग्रीमेंट. कन्सेशन एग्रीमेंट हो 300 पानाचो डॉक्युमेंट आसा, मुद्दम वाची सारको आसा. समजलें? आणि तातूंत आमी बऱ्या पद्दतीन ताका आवळून बांदून घेतला. ते शाणें, पण आमच्या पद्दतीन आमी भरपूर हे करून घेतला. ताणें 40 वर्सां
ती त्याची मालमत्ता, बरोबर 40 वर्सांनंतर ती सरकारची मालमत्ता. ही इतलीच मालमत्ता न्ही, तो आता जो फर्स्ट फेज जाल्या ती एक्सपान्शनान सेकंड फेज जातली, थर्ड फेज जातली, फोर्थ फेज, म्हणजे 4 फावटी आनीक वाडटलो तो. हे आमी आतां दाबोळी विमानतळ पळयतात, इतले आंतरराष्ट्रीय म्हणटात, पूण अजुनूय खूब त्रुटी आसात, अजुनूय कितलेशे फॉल्ट्स दिसतात, लोकांक खूब प्रवास करचो पडटा. हो विमानतळ भव्य दिव्य आसतलो आनी दक्षिणेंतले पळय कांय जाण पळय मातशें म्हणटा अरे इतले पयस, तांकां थंय येवपाकय आनंद जातलो. हांव निश्चित पूण सांगतां. म्हाका ताचे शिवाय आनीक एक उरलां म्हणजे ते सांगता. एअरपोर्टाच्या कुशीक सादारण 300, एक्झॅक्टली फिगर म्हजी चुकूं शकता, 350 एकर जमीन ताका कॉमर्शियल युजाक आमी दिल्या, जेतून ताणें 5 स्टार हॉटेल, 3 स्टार हॉटेल, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट पार्क, मॉल्स हे घालप आसा, जे गोव्याक मौज मजा करपाक येतात ताणें हांगा मोडचे पयशे. आनी ते सुद्दां म्हणजे कन्सेशन एग्रीमेंट जो आसा ताच्या प्रमाणे तेचेरूय बंधन आसा. फक्त बेनिफीट आमी कन्सेशनराक कितें दिलां की ही कॅन सबलीज ऑल दीज, ही कॅन लीज ऑर सबलीज, इतले तूच कर किंवा दुसऱ्याक दी, पूण 40 वर्सांनी सगळे सरकारचे. आनी थंय जोडटात न्ही ताचेय 37% हे एक सांग म्हाका, 37% राज्य सरकाराक येणावळ म्हणून येवपा जाय, हो कन्सेप्ट कोणाचो? इतल्यार वचात ही म्हाका कल्पना नासली, पूण आमी तो DBBOT पद्दतीन करप हें आमचें पयलींच ठरलेलें मनोहर आसतनाच. त्यामुळे तें वेगळें कितें जालें अशें ना. पूण आतां पर्यंत कितलो 16%, 17%, 18%चेर बीन गेल्लो आसा. आनी इतलें सुद्दां मेळ्ळें, सरकार रुपया मोडिनासतना जर इतलें मेळटा जाल्यार काय. बरोबर. सो आमी अशें म्हणूं येता की हें लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो मुख्यमंत्री आशिल्लो ताका लागून चालना मेळ्ळी आनी हो आज आतां परमनंटली हे जे पळय पयशे मेळपाक लागतले जे बाकी खंयच्याच राज्याक जंय खाजगीकरणाचे एअरपोर्ट आहा तांकां मेळनात, तो लाभ बाकी कडेन जें आसा ताच्या दोबरातीन आमकां मेळटा. दोबरातीन गोंय म्हणजे एक पिशें आसता. इतले विमानतळ चालीक लागपाक लक्ष्मीकांत पार्सेकरान आपलें योगदान दिलें. 37% राज्य सरकाराच्या येणावळीन भर पडची हाजो कॉन्ट्रिब्युशन लक्ष्मीकांत ना, थंय नितीन गडकरीचे नितीन गडकरी 900 दिले. पूण कोणें तर ते फाटल्यान फाटपुरावो करपाक निश्चित. सो हे तुमचें नांव सुद्दां एअरपोर्टाचेर उक्तावणाक कोणें घेतलें ना, हें कितें? नितीन गडकरी ना, पूण म्हाका आदले दिसा प्रमोद बाबान फोन केल्लो, प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्र्यान तुमकां फोन केलो. आनी बाबा रे म्हणलो हे पळय फाल्यां विमानतळाचें उद्घाटन तुज्या कानार आयलें आसतलें, पूण हांव ऑफिशियली तुका सांगता, तुका इन्विटेशनय मनीस घेवन धाडलेलो आसा आनी तें बहुतेक सगळें तुज्याच काळान जाल्लें आसा. बहुतेक तुज्याच काळान जाल्लें आसा, त्यामुळे तुवें येवंकूच जाय. हां, बरोबर. हांवें म्हटलें डन, वा येता म्हटलें हांव. आनी हांव दुसऱ्या दिसाक गेलो. म्हणजे हाणें याद केली, म्हाज्या कडेन फोनार जायना, बरोबर, पूण ताका जाणीव आसा ही म्हज्या लक्षांत आयली. पूण उल्लेख जालो एअरपोर्टाच्या उक्तावणाक, हांवें तरी आयकूंक ना, जालो आसा खंय तरी गडबडी. पूण तुमकां थंय बरें मानान थंय हाडलें, तुमकां आमंत्रण दिलें. म्हाका जो कन्सेशनर आसा त्या कंपनी कडेन कन्सेशन डॉक्युमेंट म्हज्या फुड्यानूच सायन जाल्लो, चीफ सेक्रेटरीन ऑन बिहाफ ऑफ गोवा गव्हर्मेंट केल्लो. त्यामुळे तेंचे ऑफिसर्स हेंच्यांनी म्हाका पळयतकीर म्हाका हाडून घेवन धरून च्या पिवन बीन अशें 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 करून म्हाका फुडल्या लायनीक बसयल्लें, समजलें, आमकां जागा दिली. तांकां मातशी जाणीव आसली. बरोबर. म्हाका एक सांगात, तुमी आनीक एक खंत व्यक्त केल्या की ती खंत अशी की पेडणें जाता, पेडणेकारांक तातूंत भितर सामावून घेतल्यात न्हू, ज्यांची जमीन गेल्या तांकां पुरेसो मोबदला दिला न्हू, तांकां ज्या लोकांचे तातूंत भितर कंट्रिब्युशन आसा तांकां नोकऱ्यो, रोजगार हाजी सरकारान वेवस्था केले काय ना? कदाचित हांव अंदाज बांदपाक चुकलो आसात. त्या काळांत हांव फ्रंट रनर ह्या सगळ्या हातूंत आसल्यामुळे पेडण्याक हें मेळटा आनी हांव आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आसा, त्यामुळे तांकां पेडणेकारांक आतां ही गोश्ट मेळटली, ही गोश्ट मेळटली, ही गोश्ट मेळटली,
ही म्हज्या तकलेंत आसली बरोबर आनी ती मेळटलीच अशी गृहीत धरली. म्हणजे म्हज्या तकलेंत जशी आसली तशी हांव कोणा कडेन उलयतना सुद्दां चर्चेंत ती गजाल येताली बरोबर. आनी आज ती जायना हेची म्हाका खंत दिसता. म्हणजे हांवें फटयलें काय कितें लोकांक. ना अशें जायना, तुवें फटयलें अशें जायना. तुवें तुजे परीन प्रयत्न केले. कशें आसा खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टान तूं अशें घालूं शकना जांची जमीन गेल्या, जांची आतां कोंकण रेल्वे जमीन गेल्ली तांकां थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून कोंकण रेल्वे गॅरंटी दिना. आतां मायनींग नवो कॉन्ट्रॅक्टर्स येतले, नवे लीज होल्डर्स येतले, त्याच पन्न्या कामगारांक थंय रोजगार मेळटलो अशी हमी नवी कंपनी दिवं शकना. पूण जी हमी दिल्ली आसा, आतां उदाहरणार्थ हय एविएशन ट्रेनिंग सेंटर हे आमी तुवें ITI आसा हय. त्या ITIच्या बाजूक जी जागा आसा सरकारची हय. त्या जागेंत करप हें थंय घातलेलें आसा. आं. आतां एविएशन ट्रेनिंग सेंटर जर थंय जाल्लें तातूंत हेंय म्हटलेलें आसा की प्रत्येक प्रकारच्या कॅटेगरीच्या पोस्टांक दर वर्सा किमान 75 लोकांक ट्रेनिंग दिवपाचें हें तें एविएशन ट्रेनिंग सेंटराचेर आसा. हय. आनीक म्हटलां की जी ट्रेनिंगां आसतली दोज आर टू बी एडवर्टायज्ड एटलिस्ट इन 3 लोकल न्यूज पेपर्स. आतां हें जर जाल्लें न्ही, तें भायर आसलें जर केंद्र जाल्यार कोणूय आमदार वचूं शकता, सरपंच वचूं शकता, पंच वचूं शकता, सोशल वर्कर वचूं शकता, म्हायती घेवंक शकता. वर्तमानपत्रांत तश्यो एडवर्टिजमेंट्स बीन जर आयल्ल्यो. बरोबर बरोबर. आतां कितें जाता तें सेंटरूच भितर केलां. ओके हांव नकळो कशें सरकारान तें एलाव केलें तें. बरोबर. आनी जे भितरातून भायर असं म्हळ्यार कितें म्हाका कळना. तुमी ते एअरपोर्ट एरियाच्या भायर थरयल्लें ITIच्या कॅम्पसांत म्हटलं मात दिल्लें, ते- पूण ते डॉक्युमेंटान आसा. डॉक्युमेंटांत आसा. ओ आज म्हजे कडेन डॉक्युमेंट ना, एनीबडी कॅन व्हेरीफाय. ओ आनी ते बदलपा खातीर कन्सेशनराक परत रिक्वेस्ट करून सरकाराची संमती घेतल्या शिवाय तशें भायर जावचें ना. बरोबर. आनी ते भायर न करिनासतना भितर आसल्यामुळे त्या सिक्युरिटी इतली टायट आसता. सामान्य मनीस आनी जो बरोबर. नोकरी सोदता बरोबर. तो ना भितर पूण खंय पावतलो? तरी आसतना एक 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 मान्य जाल्ली पद्दत म्हणजे अशी, जेन्ना अशे तरेचे वेकन्सी तयार जातात तेन्ना त्या एरियेंतल्या लोकांक प्राधान्य दिवप. कारण तुमी एअरपोर्टार काम करपाक काणकोणच्या मनशाक कितें हाडटले आनी गोंया भायल्या मनशाक कितें हाडटले. प्रायोरिटी थंयच्या मनशाक दिवपाक जाय, हें स्वाभावीक आसा न्ही. सो ह्या संदर्भात तुमकां एक खंत आसा की अजून आतां जे पळय कितें स्टाफ घेतला, कर्मचारी घेतल्यात, कामगार घेतले, ते खंयच्यान आयले? नाही, हांव प्रत्यक्ष त्या मेकानिजमानूच ना, त्यामुळे हांव बेठेच आरोप करचो ना. पूण म्हज्या तकलेंत जें आसलें न्ही, अशें हे भुरगे हे वतले आनी एक बरें ट्रेनिंग सेंटर थंय तुवें चलता ITIच्या कुशीक, हें जें आसलें न्ही तें जालें ना. हांवें मदीं एकदां विजीट मारली, तें केंद्र ताणें भितर केलां. आय एम नोबडी टू क्वेश्चन. पूण जे कन्सेशन एग्रिमेंटांत आसा तें बदलतलो जाल्यार सरकारान संमती दिवचीच पडटली. ती घेतली आसतली, बेठेच ताणें केल्लें नासतलें. तांचे कितें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आसूं शकतात, बट एज पर कन्सेशन एग्रिमेंट इट वॉज टू बी पुट अप इन तुवे नियर ITI. ओ ओ समजलें. आनी ताच्या नंतर ज्यो गजाली बाकीच्यो आसल्यो, तुमी कसली ट्रेनिंगां दितली तेचे 3 वर्तमानपत्रांनी एडवर्टिजमेंट बीन ह्यो जाल्ल्यो म्हाका तश्यो खंय आनीकय कितें चेंजीस जाल्यात हो एग्रीमेंट जो पळय जाल्लो. कारण हो बायंडींग न्ही, एक चीफ सेक्रेटरी आनी ती कंपनी सायन करता, हो बायंडींग फॉर तातूंत बदल करप म्हळ्यार कॉम्प्रमायज करप हेजे व्हडली. सो आनीकय आनी इट इज अ ट्रायपार्टायट एग्रीमेंट. बरोबर. केंद्र सरकारचे हे जे खातें आसा तें, हय मागीर बरोबर. सिव्हिल एविएशन, मागीर हांगासरलें सरकार आनी कन्सेशनर, ट्रायपार्टायट एग्रीमेंट हो जर कितें तरी चेंज करतलो जाल्यार तिगांयनी करचें पडटलें. बरोबर सारकें. सो एनी हाव तुमी तुमचे खंत व्यक्त केले. आमच्या कार्यावळीन तुमी येवन खूब बरे तरेन तुमी सदांच सामके मनमोकळे. एकूच खंत सांगली हां, अजून सुद्दां खंती आसात खरेंच. म्हणजे म्हाका दूख दिसता. पूण हांव तुमकां कितें म्हणटा, तुमी लोकप्रतिनिधी, तुमी इलेक्शनान जिखले ना जिखले पूण लोकांचो तुमचेर प्रेम आसा, तर तुमचो दबाव हो आसचोच पडटलो. आनी तुमकां दबाव हाडपाक मोरल रायट चड आसा.
कारण एअरपोर्टा खातीर जें पळय कितें भरीव योगदान दिवपाक जाय तें तुमच्या काळान जालां. ते तुमी सायन केलें हो एग्रीमेंट. तुमी ती कंपनीक जाता तितले बेगीन येवची आनी एअरपोर्टाचें काम सुरू जावचें हाचे खातीर प्रयत्न केला. इतलेंच न्हय तर गोंयाक 37% रेवेन्यू गोंय गव्हर्मेंटाक मेळचो हाचे खातीर तुमी प्रयत्न केला. लक्ष्मण बाब, तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले आनी अत्यंत दिलखुलास सदांचे भशेन बऱ्या तरेन तुमी उलयले हाचे खातीर तुमकां हांव तुमचे उपकार मानता. धन्यवाद. 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 पळयत रावात गोमंतक TV.